साहित्यीक ह्या नात्यान दामोदर मावज्याची गोयचे मातये कडेन आनी भाशे कडेन लागणूक आसा. लोकांक हांवें धर्मा बरोबर स्वताक जोडून घेतना पळयल्यात, पूण भाशा आनी मातये कडेन जोडिल्लो भाई मावजे सारको साहित्यीक पयलेच खेपे पळयलो. राष्ट्रीय पावण्यावेलो कवी, गीतकार आनी सिने दिग्दर्शक गुलजाराची ही उतरां. ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्याची 75 मनोवपाचे निमतान घडोवन हाडिल्ल्या अक्षर दामोदर ह्या मडगांवच्या राष्ट्रीय परिसंवादात गुलजार उलयतालो. दामोदर मावज्याच्या फिनिक्साचें उत्थान आनी सर्जनाचे उत्फरके ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन तशेंच तांचो भोवमान जालो. माचेर दामोदर मावजो, उच्च शिक्षण संचालनालयाचो संचालक प्रसाद लोलयेकार, हरीश त्रिवेदी, डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य, साईश पाणंदीकार, डॉक्टर राजे पवार, हनुमंत चोपडेकार, अध्यक्ष प्रशांत नायक हजर आशिल्ले. हरीश त्रिवेदीचे ह्या वेळार उलोवप जालें. दोस्त बड़ा सहल है और आसान है दामोदर मौजू, लेकिन उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है. ओस की बूंद की तरह मैंने उन्हें संभाला हुआ है, महसूस किया है, लेकिन कायनात की तरफ फैले हुए शख्स को मैं कैसे दो हाथों में. कोंकणी जबान की हिस्ट्री जो किताब लिख दी उन्होंने सोने पे सुहागा, इनका लगाव गोवा के साथ और जबान के साथ बहुत जमाने से जानता हूँ. मैंने लोगों को धर्म के साथ जुड़ते हुए तो देखा है, लेकिन जबान और अपनी जमीन के साथ जुड़ते हुए पहली बार देखा. संवेदनशील मनाचो कवी गुलजाराक गोंयचें प्रवास वर्णन करपाचो मोह आवडलो ना. पळयात ताणें ताचे खाशेले शैलीत गोंयाक दिल्ली उपमा. ये सौंदर्य है ना यहाँ का, जो पानी यहाँ के गोवा के चारों गिर्द, तो ड्राइव करते हुए यहाँ से गर्म से जाते करते तो कभी समुद्र इस तरफ आ जाता फिर उधर, तो मैं कहा ये तो लगता है कि वो माँ बगल में बच्चे को लिए हुए जा रही है, कभी इधर से थक गई तो इधर से. साहित्यीक त्रयस्थ आसून फावना. संवसारांत घडटल्या बऱ्या वायट गजाली कडेन संवेदनशील नदरेन पळोवपाक जाय. साहित्यिकाचें सामाजीक भान कशें आसपाक जाय हें भाई मावज्यान सांगिल्ल्या एका किश्यांतल्यान लक्षांत येता. पळयात. हालींच हांव दत्ताबाब आनी दिलीप आशिल्ल्यान याद ना म्हाका, आमी नागपुरा गेल्ले. आनी नागपुरा गेल्ले कडेन म्हगेलो एक इश्ट आसा पत्रकार मित्र, ताका घेवन आमी एका गांवांत गेले. मुद्दम म्हाका पळोवपाक दिसलें ज्या गांवांत शेतकऱ्यांनी खूब व्हड प्रमाणांत आत्महत्या केल्यात. आनी खऱ्यांनीच कितें परिस्थिती आसा, खरेंच आत्महत्या करतात, शेतांत नुकसान जालें म्हणून काय आनी कित्याक लागून करतात ताका हाजेर घालतात असो एक दुबावचो, कित्याक पेपर वाचतकीर तुका सारकी चित्र मेळना. हांव ज्या गांवांत गेलो त्या गांवच्या लोकांक पळयलें, गांवची आवतिकाय पळयली, आनी तुमी जाणात त्या गांवांत कितें केलें जेन्ना अशी परिस्थिती आयली. ताणें पेपरांत सगळीं एक जालें, गांव सगळीं एक जालो, आनी कलेक्टिवली अ विलेज वेर मेनी सुसायड वेर हॅपनिंग. आय विजिटेड नियर नागपूर and all the villages collectively inserted in an advertisement. And what was the advertisement? Gaon Vikne Aaye. The village is on sale. Come on, buy our village. Because सगळेच रिणां पडिल्ले, सगळेच रिणां पडल्यात, त्रासां पडल्यात. म्हणजे अशी परिस्थिती ज्या शेतकामत्यांचेर येता तांचे विशीं आमकां कांयच लागचें ना, आमकां कांय बोलून वचूं ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.